गोंयांत उसगांव आणि शिरोडा हे पयले टीबी मुक्त गांव म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन म्हटले. रिल्साच्या माध्यमांतल्यान टीबी विरोधात जागृताय केल्ल्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन नामनेची सिने कलाकार वर्षा उसगांवकर आणि फामाद तियात्रिस्ट जॉन डिसिल्वाची तोखणाय केली. गोंय जरी ल्हान राज्य असले तरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मजतीन भलायकी क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन म्हटले. तो पुरस्कार वितरण सुवाळ्या वेळार उलयतालो. आपल्या लायफान जे कितें अचिवमेंट्स करपाक जाय वर्षा उजगांवकरजीन ऑलरेडी केल्ले आसा. आनी आयज पासून गोंय राज्यांत आमी जेन्ना पळयता की तेंच्या माध्यमांतल्यान जर कितें मॅसेजींग काय तरुण पिढीक काय खंयचोय विशय आसल्यार ते व्हरपाक आमकां एकदम तेंच्या माध्यमांतल्यान ते लोकां कडेन पर्यंत पावपाचो आमी प्रयत्न करता. आनी म्हाका दिसता आमचे लोक बी तांकां आवडटा आनी ते जे कितें म्हणटा ते आयकून घेता. आनी आयज तेंच्या माध्यमांतल्यान हे टीबी मुक्त जो प्रचार आमी आयज चालू केल्लो आसा, जे आमी एक वेगळ्या तरेचे एक विजन घेवन आमी फुडें सरल्या. देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक विजन की देश एक टीबी मुक्त देश जावंक जाय. फार डिसिल्वाचो हांवें व्हिडिओ पळयलो, मॅडम वर्षा उजगांवकराचो बी हांवें पळयलो. आनी तुमी सगळ्यांनी आनी जे कोणी रिल्स बी केल्या ही खरी बरी गोश्ट. आनी देशाचे प्रधानमंत्री हे जे मोहीम चलिल्ली आसा आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमकां अश्युरन्स दिता की राज्य हे अल्टिमेटली एक ग्रासरूट लेवलाचेर लोकां पर्यंत पावन आमी हे अवेरनस आनी सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर आमी हे रिल्स आनी तुमी जे व्हिडिओ केल्या हे आमी पावपाचो प्रयत्न आमी करतले. तेज्या खातीर पंचायतीची बी गरज पडटा. हेल्थ डिपार्टमेंट युनिलॅटरी काम करूं शकना. उसगांव आनी शिरोडे पंचायती हांव खरेंच आभार व्यक्त करता कारण दे पास दॅट क्रायटेरिया वीच इज